Daikon bosa misa cira dewa sun sangta. Arganzaun yemis beteitat Josephine Aranna Adarsh Nagar. Arganzaunu Royston and Smita Pinto Pragati Nagar. Arganzaunu Sansu Zek Shaila Saldana Nisarga Nagar.
हरगत जावन मीस भेटयता संतोष आनी आन्सिल्ला मिशेल मिनेझस किराम. हरगत जावन दिला मीस अरुण एडवर्ड ज्योतिनगर. हरगत जावन मीस भेटयतात संजेश आनी ग्लाइजल डिसोजा देवरपदव. हरगत जावन मीस भेटयतात डेविड फर्नांडीस आनी कुठाम अमृतनगर बी वाडो. हरगत जावन बेजिल वेगस तोयपकाल. तशेंच हरगत जावन मीस भेटयतात संदेश डिसोजा आनी कुठाम अमृतनगर बी वाडो. देवादीन लॉरेन्स पिंटोच्या आत्म्या वालेरियन आनी सोफिया लुईस एबरशेन. तशेंच जुलियाना डिसोजा आत्म्याक डिसोजा कुठाम भविष्यनगर. देवादीन पीटर मॉरिस लोबोच्या आत्म्याक आनी तशेंच एलिस लोबो हांच्या आत्म्याक निराळांतल्या तांणी ते मीस भेटोवचें जावन आसा. देवा कुटुंबाच्या संदेहांक अंतरलेल्या निश्मा मास्करेनस देवरपदाव आनी भेटोवचें. देवादीन लॅन्स फर्नांडीसच्या आत्म्याक रोजी फर्नांडीस आनी कुटाम तिरुवेल. एंटनी आनी बेन्ना वेगसांच्या आत्म्याक विनिटा लोबो पिळिकुळा. तशेंच विनिटा लोबो पिळिकुळांच्या कुटुंबाच्या अंतरलेल्या संदेहां खातीर सासणीक विशयो मागून मार्सलीन आनी मागदलीन डिसोजांच्या आत्म्याक शांती मागून रिटा डिसोजा आदर्श नगर. पॅट्रिक मिनेझसच्या आत्म्याक शांती मागून विल्सन मिनेझस किराम आनी भेटोवचें. देवादीन जोसेफ आनी सेवरीन कोरेयांच्या आत्म्याक हिल्डा क्रास्ता पिळिकुळा आनी भेटोवचें जावन आसा. सर्व इरादे मोतीन दवरून भावां भयणी सगळे मेळोन अर्गां दिवया. अंतरलेल्या भावां भयणी पासत प्रत्येक तरण मागया. तशेंच हे मिसाचें बलिदान मुड्दोम दिल्ल्यांच्या त्या सभां खातीर आमी भेटयता. भक्तीपणी हे मीस आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो सांजुजेक आमच्या पात्रण सांताक मान करूंक आनी फिरगेजेचें फेस्त एका कुटुंबा भाशेन व्हडा संभ्रमान आचरण करूंक व्हडा संख्यान ह्या पवित्र मंदिरान जमो जाल्या. सांजुजे कामेलाचो पात्रोन. कातोलीक पोई सभेचे देवस्तुतेन ताका एक प्रत्येक स्नान आसा. मरिया उपरांतलो वर्तो सांत म्हळ्यार तोच. नाझारेतान जेजू आनी मरियेची सेवा करून एक आवाज नातलेली जिणी तो जियेल्लो. सोडवण्याचे चारित्रेन सांजुजे मरियेचो मान राखणो आनी जेजूचो जीव राखणो जाल्लो नितीवंत मनीस. देखून पापा बेनेडिक्ट 15व्यान सर कामेल्यांनी सांजुजेची देख घेवंक आनी सर्गीचो पात्रोन जावन मान करूंक उलो दिलो. पापा पियूस 12व्यान सर्वांनी कामाचें गन समजोवच्याक आनी सांजुजेचें फेस्त कामेलेच्या दिसा दवरन सांजुजे आनी कामेली वर्गा मदलो संबंद थीर केलो. पवित्र सभेन क्रिस्तांव कामेल्यांनी तांचो पात्रोन सांजुजे परी चतुरायेन आनी प्रामाणीकपणान वावर करूंक उलो दिला. आयच्या दिसा पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराची लितुर्जी आमी संभ्रमतना जेजूच्या उतराक खाल जावन वावर केल्ल्या पेद्रूक जोगतो प्रतिफळ लाभलेलें घडीत आनी आमच्या वावरांत देवाचो आदार कितल्या गरजेचो म्हणल्यार आयचो वांजेल दाखोवन दिता. सांगातास देवान दिल्लो वावर आनी मिसाव जारी करूंक मोग म्हणली सकत कितल्या गरजेची म्हणले ही दाखोवन दिल्या. फाटल्या वर्सांनी सांजुजे मुखांत्र आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर आनी आमचेर वतुरल्या दराळ बेसावां खातीर देवाक आमी अर्गां दितना सांजुजे परी सादी नितळ निस्कळ आनी बागेवंत कुटुंबाजीनी जियोंक देवाचो आदार मागया. आतां आमचीं काळजां मोना एक करून आमच्या फिरगजेच्या पात्रोनाक नावाडया, ताची मजत मागया, ताच्या पावलांनी चलया आनी देवाक अर्गां दिवया. भावा भयणीनो, 3 वर्सां उपरांत फिरगस गोठाम सांगाता मेळ्ळो न्हू ह्या संभ्रमीक मिसाचें बलिदान फेस्तारीस आमी भेटोवचें. 19 इस्वेंत व्हडलें फेस्त संभ्रमान केल्या उपरांत
21 इसवेंत 2 वर्सांनी कोविड जालें. म्हज्या निमाण्या वर्सा आनी फादर जेम्स आयिल्ल्या पयल्या वर्सा हांगा संभ्रमान हें फेस्त सांजेच्या मना भेटोवंक जावं ना. 3 वर्सां उपरांत म्हणटना 3 वर्सांचे सांगाताक घालून पोर फोटोग्राफर म्हणटालो तुमकां कुळार आयिल्ल्या बरी जाय ना गी म्हूण सांगून गो तुमच्या सांगाता कुळार हांगासर हें अर्ग आमी भेटोवंक आमी संतोश पावता. देवाक आमी अर्गां दिवया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरून देवा लागचें भोगसाने मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर्ववेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट दुरांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून भाग्यदान सांकुवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Iskam संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून. आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. बापाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी धनिया मनशान काम करचे म्हूण तुवें निर्मिलाय. आपल्या हातांच्या वावरान पवित्र कुटाम पसलेल्या भाग्यवंत झुजेची आमचे गती बिनवणी दयेन मानून घे. आमकां ह्या संवसारांत तूं फरमायताय तें काम करूंक सकत दी आनी तूं बासयताय तें इनाम जोडूंक पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
सस्नाच्या सस्नाक त्यावेळी श्रेष्ठ याजकान दमदतांचो असो विचार केलो, त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली, पूण तुमी तुमची शिकवण अख्ख्या जेरुसलेमान फायज केल्या आनी त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून आनी दमदतांनी जबाब दिली, आमी देवाक काल जायचे मनशाक न्हय. तुमी कुर्सार उमकाळून जिविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजाच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परजेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकांचें बोगसाणें जोडूंक देवान आपल्या पदवेन ताका मुखेल सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मो साक्ष. आपणाक काल जातल्या सोमेस्तांक देवान असो पवित्र आत्मो दिला. तरी पूण तांणी धमदतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळचें म्हूण लेखून दमदूत संतोशान बरोवन नितीसभेतावन फाटीं परतले. देवाचें उतर हें. आमी तुका वाखणता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निबारली. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाखणता सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलो. म्हज्या दुस्मनाक म्हजेशी उल्हासूंक सोडली ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाठायलो. फोंडाक वचूंक सोडिनासता नव्यान म्हाका जीव दिलो. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताची गीत गाया, ताच्या पवित्र नांवाक अर्घा दिवन हरसिया. ताचो राग घडये निवता, पूण ताची दया जीवभर वाळटा. सगळी रात जरी दुखांनी काडूंक पडली, तरी फांत्यार काळजांत उल्हास उदेवन येता. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्परा म्हाका आयक आनी म्हजी काकूळ कर. म्हजे कुमकेके सर्वेस्परा, रण्या रुदानान काडतलो दीस तुज्या आदारान उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिन वाचतलो. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाखणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. हांव जुवांव आनीकी पळयोवन आसतना म्हाका आयकलो लेख मीतना तितल्या देवदूतांचो ताळो. सिंहासनाचे त्या 4 जिवियांचे आनी मालगड्यांचे भोंवतणी रावन व्हडल्या ताळ्यान ते म्हणटाले,
जिवशी मारलेल्या ते शेळयेक फोवो सर्व पदवी तशेंच ग्रेस्तकाय जाणवाय बोळ मान महिमा आनी स्तुती आनी सर्गी संवसारी आनी पातळी आनी दर्यांत आसलेली म्हणजे सगळे सृश्टीचीच रचना अशें म्हणटाली ते हांवें आयकलें. सिंहासनार बसलेल्याक आनी शेळयेक जावं होगळाप मान महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. तेदवां त्यो 4 जिवियो आमेन म्हणून जाप दितल्यो आनी मलगडे सरपडोवन नमस्कार करतले. देवाचें पुतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त. महिमा तुका सौम्या. उपरांत तिबेरिया सरोवराच्या वेळेर जेजू परत्यान एकपवटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जोडो म्हणटात तो तोमास, गलिलियाचो काना शार असो नातनाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर 2 सांगाता आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली बागूंक वेतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें भायर सरून ते दोणीर सडले, पूण त्या रातीं तांकां कांयच मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हूण तांचे लागीं तो विचारी लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी जाप दिली. तुमचें झाड दोणीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया, तुमकां मेळटली म्हूण ताणें म्हणटच तांणी झाड उडयलें. थोड मासली इतली पडली तांच्यान झाड ओडूंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमींत तो सोमी म्हूण सिमोन पेद्रून आयकतच मासली पाकतना काडून दवरलें वयलें वस्तूर पेंगटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेर शीस मासल्यांनी भरलेलें झाड ओडीत दोणीचेर पाटी आयले. तडीतावन ते चड पयस नातले, सरुणें 200 हातींभर जायत. तडी देंवतच थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आतां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोणीर सोडून झाड तडीक व्हडून हाडून आयलो. झाडांत व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसुनूय झाड पिनूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक शिसा मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना. तो सोमींच म्हूण ते जाणा जाल्ले. तितल्या जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीन घेवन ताणें तांकां दिलो. तेच बरी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलोलो
हे तिसरे पावटी. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, काल आमच्या फिरगजेंत एक व्हडलो संभ्रम आसलो. संभ्रम काजराच्या भांगरोत्सवाचो आनी आदल्या आयतारा तांच्या भुरग्याक पयलो कुमगार जाल्लो पयल्या कुमगाराचो. आनी हे दोनी संभ्रम एक्चुअली 50 वर्स काजर जावन जालें, पूण कोविडांत आचरण करूं जावनासलें. देखून तांणी तांच्या नातीचो कुमगार आनी तांचो जुबल्यो 50 वर्सांचो सांगाता दवरलो. भारी व्हडलो संभ्रम, गोल्डन जुबली हे संभ्रम फाटल्या सुमार वर्सां हांवें पळोवना, म्हळ्यार व्हडलो संभ्रम केलो. तांकां इतली थांक आसात आनी बरो संभ्रम केल्लो. तो हेरी माम म्हूण सांगून तेरेस बाय पोर सकाळीं ती मिसाक आयिल्ली. एक्चुअली शुक्रार तांचो लग्न जावन 51 वर्स संपलीं. मीस जाल्या उपरांत तांकां हांवें ब्रेकफास्टाक आपोवन व्हेलें आनी अशें उलयता आसतना हेरी माम म्हणूंक लागलो, फादर दर्याक तुमी केदार म्हणी गेल्यात गी. दर्या तडी गेला सायबा, पूण दर्या भितर एक पोटींग गेल्लो उडास आसा. आमचो एकलो सांगाती पाद्र्या कुंदापूर सहायक आसलो, हांव कारकोळ सहायक. आमचे पुरा बॅचमेटाचे एक पिकनीक, एक गेट टुगेदर कुंदापूर इगर्जेंत. कित्याक तो थंय सहायक आसलो. देखो सांजेर आमी सांगाता मेळ्ळी, हांव जेवले, हांव हांसले, हांव उलयले, हांव न्हिदले हांव. आनी सकाळीं आमकां दर्याक आपोवन व्हरची एक मांडावळ केल्ली. थंय क्रास्तो फॅमिली म्हूण सांगून तांकां बोटी आसात, मास्टली धरची पळोवंक आमकां आपोवन. हांवें सांगलें ताच्या लागीं एक अनुभव आसा म्हाका, पूण तो अनुभव कांय प्रयोजन असो जावना. त्या म्हूण सांगल्यार आमकां बारी आशा आसली, आमकां बारी बरोवसो आसलो. जाळांत मास्टली बरो पडटा कोण ना म्हूण सांगून 8 वरांत हांव 1 वर पर्यंत दर्यांत कितलें भोंवडायलें, कितले बोटी जाळां उडयलीं जाल्यार मास्टली मेळिल्ली उडासतना म्हाका. आमी मस्त निराशे जावन फाटीं आयिल्ले हांव. देखून हांवें म्हळें आनीक हांव पक्का दर्या भितर वचना. फादर सबारांक दर्या भितर येताना वोंक सुरू जाता फादर. आनी काल आनी आज हांव शर्मा सांगता आसतना कित्याक ती मास्टली धरचे मस्तन आसात. म्हणजे पेरमानूरांत बोटीगार आसात, मास्टली धरचे आसात. ते प्रमुख काम रेवेचें काम, मास्टली धरचें काम, थोडे धाकटे थोडे व्हडले. हेरी मामाक 14 बोटी आसात. देखून हांवें म्हाकाय गुत्तना अनुभव ना न्ही. हांवें तांचे लागीं शर्मा वाड्यार विचारलें, डेनिसा मा दर्या गेल्या उपरांत मास्टली धरून फाटी येता कितले दीस लागतात? 10 दीस म्हणूंक लागलो तो. 10 दीस 10 दीस दर्यांत ते आसतात. मिजानांत थोडे आमचे ह्या फिरगयचे संतोश आगेर, मोंतू आगेर आनी रिगान काम करतात. 4 हप्ते थंय, 4 हप्ते हांगा रजा दिता. कित्याक दर्यांत तांकां भायर येवंक ना. चिंती आतां लोरेसामा तुका आनी रोजी बाय कुडा भितर घालें 1 म्हयनो कशें जायत. तुमी घरा भितर बसतात ती कुडा भितर, भायर भितर तेच आसतात. पुगासांव जाता, पुगासांव न्ही. आनी ताच्या वनी चड दीस वेता वेताना एका तरेची निराशा भोगता. आमकां भितर बसोंक जाय, भायर येवचें, भायर वचचें. हांगा आसतना बेन्नामू कुजनांत काम जाल्यार कुडलें भायर येवन बसचें. ती भायर काले बसताय सेबा, भितर वचोंक पिशा लागता फादर. भायर भायर आमकां मनशांक धाडाय भायर म्हळ्यार बरवसो, भितर म्हळ्यार निराशा, काळोख. आपोस्तांची गजाल तशीच आसली न्ही गी. बरोवशान आसले, पूण जेजूक धरले, मारले आनी ताच्या उपरांत कितें जालें आमी जाणा. आतां तांकां जेजू ना आनी कालें करचें. आमच्या फाटल्या व्याप्तीक या. पेद्रू भोवशा भुरगो आसतना ल्हानशी चाड्डी न्हेसो न्हू. बापाय सांगता दर्या तडीत आसलो तो कितलो सोगी थेंब जालो दर्या कडेन मास्टी धरून वचनासतना. आतां ताका एक मोन जालें, आशा जाली. देखून हांव मास्टली धरूंक वेता म्हणटाना उरली ताच्यात व्याप्तीचे ताचे इश्ट सांगाती आमी येता. कित्याक आमकां बोर जाता, आतां बेजार जाता. देखून दर्याक मास्टली म्हण माजा मेळटालें पळया. आम मेळ्ळी की माजा डेवीड मेळोवना, माजा मेळोवना. ताच्या बदलाक तांकां निराशक्त मेळ्ळी. पेद्रू म्हणली उतरां पळया, सगळी रात आमी वावुरल्या, आमी कांयच धरूंक ना. जुलियाना टिचर कितलीं वर्सां शिकयलें तुवें? भुरग्यां मस्त शिकयलें तुवें,
क्लासीन तूं शिकयताय भुरग्यांच्या तकलेक खंय वचना. निराशा जाता की ना जुलियाना टिचर, हली भुरगीं हांच्या मांड्याक कांय वचना, शिकून पुरो जालें नाकात म्हण दिसता की ना. हांव पळय वर्त्या मोगान भुरग्यांक ल्हान व्हड करतात, बरें शिकाप दितात, कश्ट कर, त्याग कर, सॅक्रिफायस कर. लास्टाक भुरग्यांक हांव पयसो हुस्कोत ना, भुरग्यांक पळयत नात. निराशा जाता की ना. जेसी ग्लोरिया, संतोष, तुमची भुरगीं बरीं आहा, देवा गर्गा. नाजाल्यार इतले कश्ट कर, ह्या भुरग्यांक व्हड कर न्हू. येतात आमचे लागीं कितलीं जाणां पाद्र्या पाडी जाल्यार आतां GMS म्हज्यान एक सिनियर. म्हाका 34 वर्सां जाता, फाल्यां व्हड मेळोन हांगाच व्हड जाल्ली. आनी 34-35 वर्सांच्या याजकी जिवितांत तोय फिरगजिंत आहलो, हांवें फिरगजिंत आसलो. आनी तशें म्हणटा आसतना कितलीं फिरगजगारां हांव पोरतां न्हू. म्हजो बावळो दुकांडा बटे फ्रोजन शोल्डर म्हणून 7-8 म्हयने जाले थंय हांगा मस्त गेलो, कांय बरेंपण जायना. म्हजो एकलो लॉरेटोचो फ्रेंड म्हणा लागलो, फादर दोगां शिस्टां आनी दोगांनी कोण आमच्या घरा येवन ती शबनम म्हणली मुस्लिमांची तरणाटी बायल मनीस, ती येवन वैयक्तीक रावून बरें एक्सरसायज दिता. फादर तुमी येया फादर. पुरा जावन निराशा जाली, खंयच्यान ती हात वयस गेलो वचना, बिरांकूळ फोडटा. देखून पळया एक ट्राय करया म्हणटाना सुबित सुंदर तरणाटे मुस्लिमांचे चेडूं. हें बरं कांय घालना, तुज्या आमच्या सदां भुरग्यां बरी तें येता. आनी तें म्हणटा, फादर आय डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड. हांवें सांगलें, यू आर सो ब्युटिफूल, देर इज सो मच डिमांड फॉर यू. नो फादर, nowadays people only they don't love father, only things possessing, I want that. कादर जिवितांत हें पूर हांवें मस्त पळयलां, देखून हांव खाजर जायना. हांवें म्हणलें तुजें आवय पळय तशें चिंतलें जाल्यार आनी कितलें आमच्या लोकांनी चिंतलें जाल्यार खाजरां जायनाय, ती भुरगीं जायनाय, ती संवसार वाडनातलो. तशें निराश जाल्यार जाता. बरोवचें नो फादर, बट समटायम आय गेट वरीड वेन आय बिकम ओल्ड, हू वील बी देर. ती खंती आहा तुका म्हातारें जाल्यार पण म्हाका कोण पळयता. देखून खास जाल्यार भुरगीं जाता तें भुरगीं म्हणी पळयतीत. एक बरोवचो आसा पूण निराशय आसा. भाव भयणी न्हू, हें सांगाता बेता. आनी हांगा हांव न्हू आयच्या फेस्ताक संबंद दिवचें जाल्यार तुमी चिंतून पळया, सांज उजे कितली निराशा आयिल्ली की देवूच जाणा. ताका एक आशा आसा, ओटणी आसा. तरणाट्या भाशेन स्वप्नां देखल्यार तोय देखता. सुबित सुंदर मोरी ताका मेळटा. मोरी एक आपणाची बायल कर्ण घेवंक पुरा मांडावळ जाल्या. आनीक करार काजर पुरा प्लॅनिंग जाता आसतना कोणगेक लायलो खतपटी न्हिदेन स्वप्नांत. मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुवें हाडूंक जायना, ती गर्भेस्त आसा. पवित्र आत्म्यावरी कोण पवित्र आत्मो, कशी ती पवित्र आत्म्यावरी गर्भेस्त जाली. तिका लग्न जावना. 1,000 निंगी निराशा हेजेत निंगी. भाव भयणीनो, तरी पूण तो महान व्यक्ती पियूस नवो पाप साहेब एका कलाकार ताच्या लागीं आयिल्लो. एक बरी एक कला हाडून आनी त्या कलेंत सबार पिंतुरां पडयलीं. आनी तो सगळो कितें म्हळ्यार सर्गीचो दळबार वैभव सुबित्त करून पिंतर आयला. थंय जिवंत क्रिस्ता, बाप, पवित्र आत्मो, मोरी माई, सांत भक्त, देवदूत हे सगळे पिंतुरांत भारी अपुरबाय दिसता, सुबित्त दिसता. आनीक पाप साहेब परत्या सूक्ष्मायन पळयता. एक व्यक्ती ताका दिसना. आनी कलाकार म्हणा लागलो, साहेबानो कालें सोदतात तुमी? हांव सांजूच सोदतां म्हणा लागलो. सांजूच आसा ताका कोनशाक पिंतर आयला. पाप साहेब हांसलो आनी म्हणा लागलो, खंय तुवें मिस्टेक केली. कोनशाक लोटलाय कित्याक ताका? मोरये उपरांत जेजू मोरी जाल्यार उपरांत तोच प्रमुख व्यक्ती. ताका हांगा मदेंत घालीचें तुवें. जेजू मोरी जुजे सांगात आसचे. भाव भयणीनो, पवी सभेन थोडे बडी सांजे कोनशाक लोटला. पूण पवी सभेंत सांजे भेटोवन दिल्ल्यो जायत्यो फिरगज्यो आसात, आस्पत्र्यो आसात, संघ संस्थे आसात. आज सकाळींचे 6 जिमीस हांवें भेटयलें, मागीर 7:30 जिमीस धाकटे बाजारान भेटयलें. तशें बंद ल्हानशें एक 10 मिनटां आराधन करतना सांजेचें कंथार आमी सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार आज मोरयेकी सोडूंक जायना, जुजेकी सोडूंक जायना, जेजूकी सोडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ती एकच पटी निराश जाल्ल्या शिसांक दिश्टी पडलो कोण
जेजू. सोमीन सुतो सोमियान काले म्हळें तुमचें जाळ व्हरून उजव्याक देवया. तुका काले मुत्ते मासली धर न्हू, हांव भुरग्यापणांत हांव न्हू चाड्डी घाल न्हू दर्या तडीत तासुल्लो तुवें घोटलें घाल हांगचें. ताणें तशें म्हणून ना पेद्रून. तो सोमींग गोत्तून नातल्यार ताणें जाळ उडयलें. दॅट इज समथींग ग्रेट. त्या मनशाचेर ताका एक विश्वास बरो कसो आयलो म्हणलो विशय. आनी जाळ उडयलें 153 मासल्यो. आनी पळयत बसता व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो म्हणटा. व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो 153 153 व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो. जाळ पिनूंक जालें, तडी काडूंक खस जालें म्हणटा नेरांनी समाने. त्या जाल्यार जुवो गंध सोमीन तो म्हणटाना पेद्रू उठलो आनी धांवलोच. तो मासली हाडून गेलो हांगा जेजू जेवण तयार करता. कोलो संबंध कोलो मोग मैपास पडया कोलो बरोबर पडया तांच्या मदें. आनी त्या देखून हांवें म्हळें जेजूक सोडूंक जायना आज देखून तेगांकी कवर करचें कंतार एक म्हणया. ताच्या पयलें म्हळ्यार हांवें तूं काळजाच्या एक चरणा म्हणया मोरयेक मान करया कित्याक आज तर माय म्हयनो. नेक्स्ट सांजुजे सोडूंक जायना. सायबा सांजुजे म्हणटाना खंय आयकूंक मेळना. हांव तूं म्हणून हारलो. मागीर इल्लेशें आयकता म्हाका. हांवें सांगलें हो सांजुजे भक्तीपण तुमकां ना कित्याक हांगा सांजुजे पात्रोन न्ही साबेस्त्यांवने बुधवार असो दीस सांजुजे भेटून दिल्लो दीस. तेन्ना हांवें सांगलें हांगाची गजाल. तो निराश जाल्ल्या संगतींत हांवें सांगात हाडलें सांजुजे खंडी जावचे जिवितांत निराशी जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार तो न्हिदल्या वेळार कोणगी सांगता उठ वस. हे बोटिंगी 2 बोटिंगी वासा वांजेलाचे इन्फंट नॅरेटिव्ह म्हणटा आमी. सुरू येयली जेजूच्या जल्माची घडीत आनी वासा तुमी. ताका एक 4 बोटी म्हणी सांगलां. आतां इजिप्ता वच, आतां नजरेता पाटी ये, आतां मोरये काणगे, आतां ताका काणगे थंय वच हांगा वच. कळ्ळें. फ्लायट हाडून दिलां ताका वसोंक, विमान हाडून दिलां, कार हाडून दिलां. कशें वेचें खंय वेचें कहली निराशा कहली सवालां. पूण ताणें सवालां विचारूं ना. ताणें तशें केलें. एक बरोवंसो असो व्यक्ती तो. देखून भाव भयणीनो तिनी व्यक्तित्व आज मोरी जाय झुजय जाय आनी जेजूय जाय. खंयचे कथार म्हणजे रे सांग ते गायांचे कथार खंयचे जोकिमाम भाग्यवंत कुटुंब. हांव केदार म्हणटलो न्ही भाग्यवंत कुटुंब. आनी एकल्यान फोन केलें न्ही म्हाका करेक्ट कथार म्हणी फादर तुमी घरा वचून एकल्या फोन केला म्हाका. कोणाचे फोन मिस कॉल पळयता ना तुमी आतां तेगांकी मान केलो बारी बरें जालें. देखून पाप सेबान सांगलें झुजेक कोण शालोडचें न्ही कित्याक आतां पयस चरित्रेंत ताचो पात्र वर्तो जावन आसा. आनी तो भाव भयणीनो आयल्या 12 वर्सांनी परत्यान उखलून दाखयला. पयल्या सुवातेर 2 फेस्तां तुमी जाणात. मार्चेच्या 1 तारखेर सांजेचें फेस्त करेज्म त्या वेळाचेर. तरी पूण त्या दिसा दाबा जो म्हूण आसा करेज्मा धरून तो दाबाचें आचरण करचें. एक मार्चेच्या 19 तारखेर सांजेचें फेस्त मोरयेचो निश्कळंक पोती म्हणून. आनी एक फेस्त दाबा झुजान आचरण करचें मार्चेची 25 तारीख. आनी त्या दिसा मोरयेक इस्बी हाडिल्लो दीस तो. क्रिस्मसाच्यान 3 म्हयने ताचे उपरांत 9 म्हयने क्रिस्मसाक. कितल्या म्हयन्यांनी जल्म दिवचो भुरग्याक फेल्सी 9 म्हयन्यांनी. देखून मोदें 25 तारीख मार्चाची. भाव भयणीनो सांजेचे ते एक फेस्त पवित्र बेसो पात्रोन तो आमचे देशचो पात्रोन कुटुंबाचो पात्रोन बऱ्या मरणाचो पात्रोन. कितलीं बिरुदां ताका आसात पळय. आनी हर एका दादल्याचो पात्रोन. आनी हाच्या उपरांत आनी एक फेस्त सुरू केलें पियूस 12व्यान वावरड्यांचो पात्रोन. ताणें बरो वावर केलो. देखून 2 विशय मात म्हाका सांगूंक जाय. पयल्या सुवातेर सांजुजे एक स्वप्न येयली. दुसरो सांजुजे एक काम येयली. म्हाकाय सांजुजे भक्ती व्हडलें नातलें हेलें हांगा येता भुरग्यांक. सांजुजे व्हडलो हांवें मान दिल्लो ना म्हज्या जिवितांत. पूण बुधवाराची मीस हांव सांजुजे भेटयतलो ऑप्शन आसल्या वेळार. आनी सांजुजेची कंतारां गद्दाळय सायबा सांजुजे झुजे कुरपाड झुजे दयाळ हांगाय म्हणटा तुमी सदां आमी सायल्यांक वता ए बागे बोंता झुजे हे कंतारां. पूण भाव भयणीनो तो सपन येयली तो काम येयली. म्हाका हांगा आयल्या उपरांत तें चड स्पश्ट जालें. कित्याक म्हाकाय सपनां आहलीं. फाल्यां हांगा वोट मेळ्ळी फिरगज म्हजी. तुमकां सपनां आहलीं हांगा हॉल जायचे. ऑफकोर्स ही गरजे सपन तुमकां नातलें तें म्हजें म्हाजें सपन म्हाका वता. देखून कितले कश्ट आयले त्या वेळाचेर तुमी जाणात. पूण सपन आसलें सपन कितें बरें सुबित्त हॉल जायचे म्हजी वोट मेळ्ळ्या फिरगजींत. ती तुमची सपन तुमची आशा. आनी हांव येवच्या पयलीं ती आलोचना केल्ली
ते कॉम्प्लेक्साचे वयर हॉल बांदचे म्हूण सांगून ते हॉल ताका कॉम्प्लेक्साक बॉल ना आनी ताचे वयर हॉला कितले बॉल येत देखून समीक्षकाले बरो केल्ली हांगा एक मॅप आसले हें जायना तुमी जाणात आनी दुसरें सांगायचें म्हणना कितले कश्ट आयले समस्या आयले वडिलांत हांव आनी हांगात हांव दोनी कुशींनी टग ऑफ वॉर तेन्ना हांव डेस्पेरेट जाल्लो तेन्ना हांव डिप्रेशनाक गेल्लो सुमार 8-9 म्हयने डिप्रेशन आनी हांगा येवन बसून मागणी करचे आहले थोडी हांगा थोडी थंय दोनपराची न्हीद पडना मागचे निराशा भिरांकूळ निराशा जायना कित्याक जायना सांजून मागिल्लें हांवें तुज्या जिवितांत निराशा येवन त्यो पयस करूं न्हय देवाडे मागले न्ही पळया जाली न्ही गी जालें तें जालें आनी हें जालें आनी कितें जालें पुरा कडेन एक जातलें आनी एक जायना तें मेळ्ळ्यान म्हाका आदाय जालो आतां फिरगजीक आदायत जालो शाश्वत भाव भयणीनो तो एक स्वप्नेली आमी स्वप्नेली जायची निराशा स्वप्न आमची जारी करूंक सोडनात निराशा पुरो सत्यानाश करून सोडटात देखून आमी आशावादी म्हळ्यार आशा आसले मनीस न्ही आशावादी म्हूण सांगल्यार हर एका कश्टांत भरवोसो जोड घेवचे हर एका कश्टांत संदर्भ सोदचे कश्ट येतात संदर्भ सोदीचे खरें टी जोकी माम कस तुका येवना ते तुजो ल्हानसो भुरगो सरलो न्ही चरको भुरगो ताच्या उपरांत पतीण सरली निराशा जावं नाय तुका की कॅन्सर पिडेंत तुका जेवंक तुमी दिवची गत नासली दुवागे दुयेग जावतलो पळया जिवीत पळया कशें म्हूण सगळो निराशा कंडी जावन कितली तुकाच गत ताच्या उपरांत काजार जालें दुयेक भुरगीं जावना परते आतां चरको जालो नातू जालो पूत सर्गाक गेलो थंय सर्गार नातूच्या लेकार ह्या संवसाराक आयलो बरोसो आयलो संतोश आयलो न्ही ही आमची जिणी भाव भयणीनो देखून स्वप्न जावन उरोवन वचो निराशान बदलोवन वचो बगार तें बरोशान बदलचे आनी तें रुपां जायचे आमच्या फिरगजींत हांवें पेरमारुरान सांगले विशय इतलोच कित्याक म्हळ्यार थंय हांवें तुमकां सांगिल्लें हॉल 6 वर्सां ती सुरू केल्लें सकयल ता थंय संतोश आसलो गता ताका खंय आसा म्हूण सांगून 6 वर्सांत हांव थंयच आसा सुरू करया पोरू मेच्या 2 तारखेर म्हज्या वडतीच्या दिसा आयतार आयिल्लो पोरू परत्यान आयलें कोवीड जायना परत्या मुखार गेल्या मोती बेस्तां सुरू करया कोवीड ना सुरू केलें आतां सवणीचें काम जाता स्वप्नां आसाचे बरोवसो आसाचे सांगाता वचचे जुजेक स्वप्नां पडलीं स्वप्नां उरलीं नात ती फळादीक जाली कित्याक ताची ती बरोवसो आसलो निराशा पयस केली त्या देखून आमच्या जिवितांत तुमच्या क्षेत्राक सरी जावन एकलो बिझनेस करता जावं पुरो तो हेरिमा म्हणटलो 14 बोटी हात फादर पुरो दर्यांत हात फादर कित्याक डिझेलाक इतलें मोल जालां आनी 10 दीस दर्याक वचून पाटी येताना मासली इतलीशी मेळटा त्या कामागारांक त्या डिझेलाक आनी त्या मेहनतीक तें सार्थकत न्ही देखून थंय दवरल्या लांगरू घालून दर्या कडेन न्हंय कडेन आसात बोरा कडेन भाव भयणीनो ह्या कोविडान कितले निरासपण आमकां सगळ्या मनशां कुडाक येवना तरी पूण कोणाक आमकां मरोंक तयार आसा आमी कोण म्हणी नाका आनी मरया अशें म्हूण सांगून खंय थोडी सुसायड केल्ली आसात ना म्हणनात पूण भाव भयणीनो बरोवशान परत्यान आमी जियेत आसा देखून आमच्या ह्या संतात हांव कामेली सांज येता हांव एक प्रमुख विशय शिकचो दुसरो विशय तो एक कामेली ताणें काम केलें अपुर्ब्यान काम केलें सुताऱ्याचें काम केलें ताचे बायल भुरग्यां पयशींचें जाल्यार काम करता आनी कालें करचें ताणें पूण ताचें नांव ओडलें खंय बरोवन घाल्लें ना खंय म्हणी पूण भोव हिसाबेन ताका रेकॉग्नायज केलां आज आमी एकानी आनी एका वाटेन काम येयली ह्या संवसारांत आमी काम करता काम करीचे काम करूंक आळसाय करून वचो थोड्यांक आळसाय काम करची म्हूण सांगल्यार काम करीचे म्हाकाय थोडे म्हणटात कितलें करचें फादर म्हूण सांग आमी करीचे काम करीचे वर्कहॉलीक थोडे बटी ते नेगेटीव उलयतात वर्कहॉलीक टू मच कामूच कर मोरचें न्ही मागणेय जाय दान धर्म जाय बरीं कामां जाय सगळीं जाय सांगात वचचें पूण थोडे काही करनासतना आळश्या बरीत रावतात लोरे सामानी रोजीबाई आतां कितलें काम करतात बसतात ती तशें जाल्यार थोडी म्हणटात काम केल्ल्यान आमी चुरूक आसा काम केल्ल्यान आमी भलायकेंत आसा कोणी एकलो मनीस न्हिदो दी 2 दीस 3 दीस 4 दीस ताप आयल्यार कशें आतां पळया एक हप्तो न्हिदो दी पण त्या निराशात येवची देखून सुटसुटीत उरतात काम केल्यार देखून आमचें काम आमी बऱ्या तरेन करया भाव भयणीनो हाचे सांगाता जे कितें आतांच्या पाप सैबान आमच्या
जुजेक दिल्लो व्हरतो मान पयल्ले आनी तूं येवकरिस्ताच्या मागण्यांत सांज जुजेचें नांव नातल्लें मोरयेचें जाल्यार पण संत भक्ताचें बरा कडेन हाडलें पूण ताणें सांज जुजे निश्कळंकपती म्हणून ॲड केलें फ्रांसीस पाप सेवानाथांच्या तितलें मात न्ही हांवें तुमकां हांगा सांगलें आतां याद म्हज्या लागीं 2 इमाज्यो आसात न्हिदुल्ल्यो इमाज्यो सांज न्हिदुल्ल्यो इमाज्यो आनी पापसे कितें म्हणटलो ताणें म्हणलें आसा बारपोटी पळय सभेन मस्त समस्या आसात तुमी कितें अगोलें समस्या ताका 82 प्रायज जाली बिरमो त्या पाप साहेबाक समस्येगी दीस वेता फिरगजीनी नांते कुटुंबांनी नांते समाजान नांते आनी पळय सभेन येदी व्हडली पळय सभा इतले याजक धार्मिकां सगळी जबाबदारी कोणाचेर आसा काय फिरगजीची जबाबदारी विगाराचेर आसल्या बरी सगळ्या पळय सभेची जबाबदारी पाप साहेबाचेर नाय बरें उलोवचे आसात पाड उलोवचे आसात कोले विशय आसात चिंत्या फॉर एग्जाम्पल एकच विशय सभा तेमता न्हू स्त्रियांक वोट दिजे कुमगार वांटूंक स्त्रियांक करतानांत पळय सभेन सुरू जाला गलाटो ते धाडायटी आतां स्विकार केला म्हणून चिंत्या पूण देखून असलेले पुरा इश्यू येतात याजकांच्या विशयांत आसतात याजकांक हजर जायचे देवापोणी उणी जाल्यांत पूण हांवें आयकतात काल्यांक ता पाद्र्याक गजनातले पुरो हांगता गी म्हूण सांगून पूण हे पापसी घाले म्हणटा पुरा चिटीर बरोवचें सांजेच्या न्हिदल्या इमाचे पोंदा दवरचें आनी हांव घेत न्हिदचें तूं हे समस्ये तूं सुदारशी हांव न्हिदता म्हणून तो म्हणटा म्हाका बरी न्हीद पडटा सांजे म्हाका परिहार दिता हांवें ट्राय केलां परत तातल्या हप्त्यांत एक भिरांकूळ सपन पडलें की चब्बा म्हाकाच कळना म्हाका काही उडास ना आतां हांवें सांजेचे भरोवन घालूं ना सांजे पटलून दोन काही 25 किस दिले हे सपन म्हाका न्हीद पडना कितें जाता इराडता कितें जाता कालेंगी एक सपन पडलें चेडवांचें सपन न्ही कलेंगी एक सपन पडलें म्हाका खाले मूड आसता ना कांय उठना पूण भिरांकूळ सपन मात तें कितें जातालें म्हाका आठाविटी जाल्ल्या बरी सांजोडे मागलें सकाळीं म्हाका सपनूय उडासना तें काल जाल्लें तूं उडासना म्हाका तुका भाव भयणी न्हू हांवें आमच्या इगर्जीन कितें सांगलां तें सांजेच्या वरां काबार जालां जाल्यार हांवें तें पिंतूर थंय दवरलां तें आनी आज सकाळीं सांगलें हांवें वामन ज्योती जापा जाल्ली सांजे म्हाका आमचो डॉल्फी काश्य कितें म्हणटा म्हजे कडेन पोरयेटी मेळ्ळो सांजे मागल्यार जाता म्हूण सांगून देखून हांवें म्हणचें सांजे कडेन मागया सब्यास्ती हांव सोडूंक जायना म्हाका तें हांगा धाडूंक घात पाटी वामन ज्योती तूं पाटीन तूं वचूं तूं सांज दिवशान सांगताय म्हूण सांगून मागीर फादर जेम्स कितलेच म्हाका हांगा दवरून काडून घेत पण त्या पाटीन तसाचें न्ही आनी त्या देखून सब्यास्त्यांवाक बसत्यांवाक मान दिवचो आनीक हाकाय मान दिवचो एक मोरयेक एक सांब बसत्यांवाक मागीर सांजे की तोळ सांगचें हांवें ताणें अजापां गेल्यांत तो जपां करता पाप सेवा ती अजापां गेल्यात आमकांय करता देखून आमी मागया म्हूण सांगू देखून भाव भयणी न्हू सांजेची मजदांच आमकां आसतली आसूं दी आमी स्वप्नेली जावया आमी बरे वावराडी जावया देवाच्या मानाक आमची जिणी भेटोवया आमेन उबे रावया आमचो बाबार्थ आमी उसारया सतमंतान देवाक सरपद बेदारा बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सुम्या तो पयतज्ञ गर्भी संभवलो आमकां मरितां जल्मलो पॉन्स पिलाताक तांणी क्रसिसले ताका कापसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यातलो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो स्वर्ग बापाच्या उजव्या बसला तें जिव्यांनी मेल्ले करून येतलो सतमंतां पवित्रज्ञा कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एककार पातकांचे भोगसाणे कुडीचें जीवन ससनाचें जिवीत आमेन बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा साहेबाक बिस्पांनी ह्या जगांनी धार्मीक भाव भयणींनी क्रिस्ताचो खरो अनुभव जोडून क्रिस्ता उक्त्यान साक्ष दिवंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर राजकी आणि समाजाच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणी आपलो वावर दिवंक आनी समाजाचे आनी देशाचे उदारगते खातीर सता नितीन वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बरें म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक पिढे वरवीं आनी उतार प्रायर एकसूरपणांत कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीक तुजो उजवाड आनी भरवोसो लाभय तांच्या जिविताक आदार लाभय आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणिकायेच्या स्पिरितान भर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक सर्व जाणांक तुज्या पांयांतळा समर्पित हांव
जिवितांत कश्ट आनवरां येताना आनी प्रारंभ केल्लें येवजण पोंताक पावनासलेल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आयचे फिरगज फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक आज आमी आमच्या फिरगजेच्या फेस्त आचरण करतना सांजोजे आमच्या पात्रोन सांता मुखांतर केल्ल्या सर उपकारांक अर्घ दिता हांव. सांगाताच आमचे मदलो एकवटो गट जावंक सेवेची व्यक्ती जावन एकामेकाच्या गरजांक पावचे व्यक्ती जावंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आयचे हे फिरगस फेस्त संभ्रमान आचरण करूंक मुर्दम दिवन उदार मोण दाखयिल्ल्या सर्वांचो आनी साकर दिल्ल्या सर्वांक तुज्या बेसावांनी बोर आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. ही मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमिया मरिफात. आमेन. एक जिवीत दिलाय देवा एका शेवटा तुझे तये खोटून रावून जिवी सोडच्या सोडलेले जिवी सेवेन वांटून दिवच्या बरोवन ममता तितले परत घेवच्या. एक जिवीत दिलाय देवा एका शेवटा तुझे तये खोटून रावून जिवी सोडच्या सोडलेले जिवी सेवेन वांटून दिवच्या बरोवन ममता तितले परत घेवच्या. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिले ते देणे हुंड्या वायना सोवे ओपताव हे भेटोने. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिले ते देणे हुंड्या वायना सोवे ओपताव हे भेटोने. मोग आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेकी नासतना पुतान तुकाच खाली केलो खुर्साच्या मरणाक ताणें केल्ले बरीच करूंक दिली प्रेरणा. मोग आमचो केलोय देवा लेख नासतना देख जावन दिलोय पूत म्हूण लेकी नासतना पुतान ताकाच खाली केलो खुर्साच्या मरणाक ताणें केल्ले बरीच करूंक दिली प्रेरणा. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे हुंड्या वायना सोवे ओपताव हे भेटोने. गितर आमचे हे जिणे तुवेंच दिल्ले ते देणे हुंड्या वायना सोवे ओपताव हे भेटोने. धुपा बरी सोडून दी जिने बलिदान हाडून सर्गीतां जावून शांती समाधान लाभून दी हांगा सर्वांक मोक्षाने संदान वांटेली जावं फावो आमी ससनाच्या जेवणाक. धुपा बरी सोडून दी जिने बलिदान हाडून सर्गीतां जावून शांती समाधान लाभून दी हांगा सर्वांक मोक्षाने संदान वांटेली जावं फावो आमी सस
वासनाच्या जेवणात गितर आमचे हेंजिले तुवेंच दिले ते देणे हुंड्या वायना सोवे वखदाव हे भेटोने गितर आमचे हेंजिले तुवेंच दिले ते देणे हुंड्या वायना सोवे वखदाव हे भेटोने बाबा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी अत्यपवित्र छातावाक सर्वेस्वर मानून घे. मोगाळ बापा बागेवन तांकां मरयेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची बागेवन जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली. मानान तसो उडास काडून हें बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमच्या भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणा जाव म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरखडी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवोन जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाकणता तुजी कीर्ती परगडता. ह्या नितीवोन मनशा तुवें आमकां दायमाचो पती केलोय आनी ह्या विश्वास आनी शाण्या साकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताक बापय बरी सांबाळच्याक तुवें ताका भिंसलोय. जेजू उदेशी देवूत आनी सर्गींचो दळबार तुजी तर महिमा वाकणतात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय ओन सर्गी तुका जय 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 ओन सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र सगळी अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपली आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमच्या
तुमचे पासून सुमेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बाबार्थसो गोड परगटुया. सुमिया आमी हो गुंडो काता आनी कांचिंतले पियेता कितले पावटी तूं परत दिस तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सरवणेची कालसो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वसता. जेजूची कुडां रगत सेवतली आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या हाता पांयांचो वावर फळादीक जावं दी म्हूण सांगून सुमी अशें केलें प्रार्थना आमी आतां सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो रिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. सर्वेस्परा सर वायटंतली आमकां निवार दया करून जिवितान सबस्काई आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. बरो निष्कळंक हांसो निराशा पयस करता. देखून त्यात स्पिरितान बरो हांसो दिवया आनी एकामेका हॅपी फिस्ट म्हूण सांगून एकामेका शांती पाठोवया. संसाराचे म्हाका
जेजो जिवन जावन मनशा कोणाची निराशा पयस केल्लो आनीक बरवसो आमकां दिल्लो जेजू क्रिस्तांवाची शेळी ताका सेवन बरवशान जियोवची आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी प्रार्थुया. सर्वेस्परा, ह्या स्वादीक सर्गींच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताच्या घटयेन भाग्यवन जुजेच्या पावलांनी चलोवन आमी आनीक आमचे बराबर समेस्त वावराडी हातकामाचें म्हत्व वळखून आमच्या भावा भयणीच्या सेवे खातीर वावरूं. अशें आमचो वावर फळादी केल्या उपरांत भाग्यवन जुजे बराबर तुज्या विंगींत सासणाक सुखाची शांती आमी जोडूंक पावो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या ह्या फिरगस फेस्ताच्या दिसा तुमकां सुमेस्तांक मोगाच्या फिरगस घरांक आनी सैऱ्यांक गांवांत तशें परगांवांत असलेल्यांक बाब संतोष सायक विगार आनी हजर असलेल्या याजकांच्या नांवीं संतोष भरीत फेस्त मागता. तशेंच सांजुजे आमचो पात्रोन कामेली सांजुजे ताची मजत आम्हा सोमेस्तां वयर आसूं दी म्हणून मागता. हे संभ्रमीक मीस मुद्दम दिल्ल्या सर्वां खातीर भेटयलां. तांच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक भोवमानादीक बाब स्प्रियान पिंटो, पेर्मानोर फिरगस विगार आनी वाराड्याचो विगार वार आमचो आदलो विगार. आयताराचो दीस पिरगजेन जायती राटाबळ आसा तरी आमचेर मोग दवरून आमच्या आपोवण्या पाळो दिवन हांगासर तुमी आयल्यात. मीस भेटोवन
देवाच्या उतरावयर प्रसंग दिवन आमची मनां सांजुजेत थंय तुमी व्हरून पावयल्यांत आनी ताची मजत कितें आसा आमकां बेसाबांनी भरता म्हणलेंय तुमी आज ह्या मारिपात तुमच्या देवाच्या उतरांत आमकां दाखोवन दिलां. ह्या संदर्भार बाब सिप्रियन सोमेश तांच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुमच्या मिसावांत सर्व बरें मागता. साबाटे उणी केल्ले आमचे पाद्र्या बसात कार्मेलीत बिकारन कट्टेतावन सोग याजक आमचे सगळे आसात. तशेंच आसा आनी एक याजक मानादी बाब आरुण लोबो देशच्या कावन्सिलींग सेंटराचो डिरेक्टर आनी तशेंच फ्रेंडशीप होमाचोय डिरेक्टर. तुमकां सर्व याजकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा साबेटवणी करून आमचे पातर मागलेल्या खातीर. देव बरें करूं म्हणटा फिर्गस गोवडीक परिशद उपाध्यक्ष रोहन पेरेरा, कार्यदर्शी अनिता कुलासो आनी सर्व संद्यांक तशेंच 20 आनी 6 वाड्यांच्या गुरकारांक संघ संस्थेच्या अध्यक्ष उदेदार आनी संद्यांक वेदी सेवकांक देव बरें करूं. देव बरें करूं क्वायर मेस्त्री डेनिस गोंजाल्वीस आनी गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक तशेंच कीबोर्ड खेळिल्ल्यांक आज मात्र न्ही आसता फेस्ताक आयताराच्या मिसांक काजारांक मरणांक विविध संदर्भांक बरी तयाराय करून आपुरबायेन तुमी गायनां गायतात वाजंत्र वाजयतात थंय ती सेवा ह्या मारिपात तुमी दितात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बेथनी मेळाची प्रोविन्शियल मानादीक भयण सिसिलिया मेंडोन्सा, एसारे प्रोविन्शियल मानादीक भयण जुलियट लोबो तुमकां देव बरें करूं. तशेंच तिनी कॉवेंताची वडील न्ही सिस्टर ग्रेसी बेथनी, सिस्टर मर्लिट एसारे, सिस्टर मर्लिन लुसियाना कॉवेंत तुमकां आनी सर्व धर्म भयणींक तुमच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सांजुजे इस्कॉलांत सेवा दिवची मुखेल मेस्तीन सिस्टर क्विनी आनी सर्व शिक्षकींक देव बरें करूं. आयताराचें क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या सर्व धार्मीक भयणींक देव बरें करूं. तशेंच सगळें वर्सभर कुमगार वंटोवंक सेवा दिवच्या तशेंच वाड्या जमतींनी हजर जावन क्रियाळ पात्र घेवच्या तुमकां धर्म भयणींक देव बरें करूं म्हणटा. हे सारे कॉवेंताच्यो भयणी सगळें वर्सभर साक्रिस्तींत सेवा दितात, आल्तार सोबयतात. तुमी दिवच्या सडीत सेवेक परत तुमकां देव बरें करूं. साक्रिस्तींत सेवा दिता मिर्नाम क्लिफर्ड डिसोजा, ताची निस्वार्थी सेवा जावन आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ऑफिसांत सेवा दिवची जुलियट सल्डाना, तशेंच आमकां लॅक थंयसर तें बऱ्या तरेन जावच्या आदार दिवचो लॉयल मंतेरो CA. तशेंच गाजरांत कुजनांत सेवा दिवच्या फेलिक्स लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. हॉल मॅनेजर वलेरियन डेबेल्लो, हॉल इगस नितळ आपुरबायेन सांबाळच्या विल्फ्रेड फर्नांदीस, रिचर्ड लोबो, गुस्तीन लोबो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. इलेक्ट्रीक संगतीनी इगर्जेंत ओलांत घरांत सेवा दिवच्या जेराल्ड मंतेरो, डेनिस डिसोजा हांकां देव बरें करूं. तशेंच आज व्हिडिओ लायव्ह करून दिल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह मालाक विनोद गांगुळ्ळी तुकाय देव बरें करूं. तशेंच फोटो काडून सहकार दिल्ल्या साल्यान मामाक देव बरें करूं. दिव्या स्टुडियो तुका देव बरें करूं. सगळें वर्स आल्तारीक धर्मार्थ फुलांची वाजां दान दिवच्या तशेंच फेस्ता वेळार उक्त्या मैदानार आनी हेर मंडावळीक आमकां सहकार दिवच्या अरुण डिसोजा रोज रेंजर्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सावंडसाक कुमो करच्या राजेश मंतेरो, एवर्शन इलेक्ट्रिकल्स, तशेंच संतोष रिना आगेरा, शेर्स सावंड स्लायड्स तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
सगळे वर्सभर इस्कॉलाचे पयशे सगळे सगळे वर्सभर इजमॉलाचे पयशे मेजून दिवंक कुमो करच्या सिटी पिंटो बर्नर्ड क्रास्ता तशेंच वाहनां पार्किंग करच्याक सेवा दिवच्या मार्सेल रॉड्रिगस डेनिस डिसोजा तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आज बँड स्पॉन्सर्स रावन कुमो केल्या श्रीमती बेनिक्ट डिसोजा आनी कुटाम ह्या वर्षान वाडो तुमकां देव बरें करूं. तशेंच आज बँड वाजोवन फेस्ता सुद्दां बाजो चडयला सहकार दिवन सिप्रियन मेनेझस आनी पंगडान गरजे प्रमाणे सेवा दिवच्या सर्कल इन्स्पेक्टर जॉन्सन डिसोजा आनी तशेंच तुमच्या सिबंदेक ह्या आयच्या फेस्ताक भायर डेकोरेशन करूंक मुखेलपण घेतिल्ल्या रोहन पेरेरा उपाध्यक्ष आनी ताचे सोबे वावरलेल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळे वर्सभर आयतरची लितुर्जी वाड्या जमत्यो इत्यादी आबुरबायेन सोलनवरच्या वाड्या गुरखारांक प्रतिनिधींक वाड्यागरांक ल्हान क्रिस्तांव संचालक रिना हागेरा आनी डेझी डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच 20 आनी 21 आयोग आसात आमच्या फिरगजेंत ताका संचालक आसात आनी सर्व आमच्या समितींक संयोजक आसा तशेंच आयोगाचे सांदे आसात. तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. आयची ह्या फेस्ताची लितुर्जी चलोवन वेल्ल्यांक काणीक आडलेल्या आर्थीक समितीच्या संद्यांक आनी संघ संस्थेच्या संद्यांक तशेंच हेर काणी काडलेल्यांक आनी काणीक एकठांय करूंक कुमो केल्ल्यांक वॉलंटियर्स रावन सेवा दिल्ल्यांक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. सहायक विगार जावन पिरगेच्या आत्मीक तशें हेर संगतींनी केदाळय कुशेन संतोशान सेवा दिवच्या आनी तशेंच आयची लितुर्जी तयार करून वांटून दिवन अभ्यास दिल्ल्या मानाजी बाब संतोष डिसोजा तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची लितुर्जी चलोवन वेल्ल्यांक बोवा परबायेन ती तुमी चलोवन वेल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. तुमचे सोवे आसूं. तुमच्यो तकल्यो भागोवन धरा. जुजे खामेल्याच्या फेस्ता दिसा ताची महिमा आनी संतोष देवातावरून सू येता तस्सो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दीव. कामेली सांजेच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो तांची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून देवाच्या आनी पेल्याच्या साकरेक तुमचें काळीज आनी मोन लाव. सर्गींच्या वैभवाक आपली भुरगीं पावलीं देखून देवाची पवित्र सभा आनंद बरी जाता. तुमी सगळीं आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक पावो. सर्वोद्वेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार हालेलुया. भाग्यवंत जुजे कामेल्याक फिरगज कुटुंबाचे नोवेन. भाग्यवंता जुजे आमच्या कंती दुकानांत आमी तुजे सरशीन येता. तुजे भाग्यवंत पुतिणे मोरये सोवे आमी तुजी ससाई मागता. बापय सारक्या मोगान तुवें बाळू जेजू पटलून धरलोय तेच परी आतां जेजून आपल्या आमोलीक रक्तान मोला घेतलेल्यांक आमकां तूं पाव आनी आमच्या सर गरजांनी तुजो आदार दी. भाग्यवंत कुटुंबाच्या चतुर सांबाळणारा जेजू क्रिस्तान आपलोच करून घेतलेल्या लोकांक सांबाळ. आमच्या आत्मी झुजांत आमकां जैते वोन कर. मोगाळा जुजे बापा जशें तुवें जेजू बाळकाक हेरोदीच्या पासांतलो निवारलोय तशें जेजूच्या पवित्र सभेक सर वायटांतली राख. आमकां हर एकल्या तुज्या मजतीन भाग्यवंतपणान वाडय आनी बरी जिणी जियोन बरें मरून सर्गींचो सदां बाळचो संतोष भोगूंक पावया. आमेन. भाग्यवंत जुजे आमा पासून विनाती कर. प्रार्थुया.
हे देवा तुवें बागेवन झुजेक तुज्या पुताच्या माये सोपती जावंक तुवें भिंसून काडलोय ताका आमी ह्या संवसारी आमचो राखणो म्हूण वंदिता तो सर्गराजांत आमचो शेरोती जावं ताच्या मजतीन आमकां आनी समेस्त वावराड्यांक तांच्या वावरांत तृप्ती दी बागेवन झुजेक आमी मोर्तेरांचो शेरोती म्हूण मान दिता ताच्या मजतीन आमकां समेस्तांक तुजे बागेवन कुशे खालतीमान घाल आमचे आत्मे तुका ओपून दिवन मोरची कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं तुझे बापा कामेली आमच्या राखण्या आमच्या सर्वांच्या तुझे सावळे सलय तुझ्या जगणेन वाडय बरी जिणी जियेव शिकर जा तू आमचो आधार तुमचा आमचो सांभाळणार तुमचा आमचो राखणो सदा तू आमचो आधार तुमचा आमचो सांभाळणार तुमचा आमचो राखणो सदा